प्रेस कॉन्फरन्सात एकूय नीती आयोगाच्या फिगरांचेर तांणी कॉन्टेस्ट करूंक ना. हांव म्हणटा करा, सांगा तुमी नीती आयोग चुकला म्हणून. तांच्याच स्पोक्समॅनान प्रेस स्टेटमेंट काडून सांगलो की गोंयच्या सरकाराक दिसता नीती आयोग चुकला जाल्यार खरें फिगर कितें तें सांगात म्हणून. आनी ते कडेन फिगर ना कांय ना, हांकां उबे केल्या उलया आनी गाळी मारा म्हणून. नीती आयोगाचेर उलया. हांव मंत्रिमंडळान आसा ना येवपाक सोदतालो हो इशू न्ही. इशू आसा की वयले इंजिनान गोंयचे जनतेक उघड करून सांगलां, दाखयलां की सकल्लें इंजीन फेल जालां म्हणून. आनी सकल्ल्या इंजिनाचो ड्रायव्हर फेलियराचो मेन रिजन, कारण जें फेल जाता की तो ड्रायव्हर फेल जाला म्हणून. आनी तो ड्रायव्हर रिप्लेस करचो हो आमचो डिमांड आसा. वो ओपोजिशन म्हणून डिमांड करपाक म्हाका रायट आहा. आतां ताका डिफेंड करपाक मुवीन कितें म्हणटा की ना सगळे आयले, विजय उरलो म्हणून तो फ्रस्ट्रेट जाला. आय कॅन अंडरस्टँड. आतां हांव बाब मुविनाक सांगूंक सोदतां, बाबा तूं इतलो सिनियर मिनिस्टर, उलयतना कितें उलयता तें सदांच विचार करून उलय. कित्याक तुका उत्तर मेळटलें हें तुवें चिंतूंकूच जाय आशिल्लें. तुवें पयलीं सांगूंक जाय की बाबा खंयचे फिगर्स नीती आयोगाचे चुकल्यात हें तूं सांगूंक शकता? ना. मागीर आतां कितें म्हणून उलयता तूं उलयता इंडस्ट्रीज मिनिस्टर. तुका कसलें रेलेवन्स आहा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर म्हणून? खंयची इंडस्ट्री येवपाक ते तुज्या म्हऱ्यान येता? कोण येता तुज्या म्हऱ्यान? येना. कित्याक थंय IPB म्हणून आहा. IPB म्हणटा सिंगल विंडो सिस्टम, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जाचो चेअरमॅन मुखेलमंत्री. तोच चलयता इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट. तूं फकत खुट्याचो माकड कसो आहा. पयली लायन बजेट स्पिचीन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाचे पयले भाशणान पयली लायन मुखेलमंत्र्याची अशी आहा की आय हॅव केप्ट 2.5 crore फॉर IPB, नॉट फॉर इंडस्ट्रीज. आतां तूं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर म्हणून तुवें कितें केलें? तुजे म्हऱ्यान आतां बारीकांतली बारीक वस्त धर तूं काजू, आमचो काजूच्यो बियो ज्यो हाडटात ताजेर तुमी 1% सॅस लायलो. गोवा कॅश्यू मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन म्हणून तुजे म्हऱ्यान आयलें, चेंबर ऑफ कॉमर्स आयलें. देंवय म्हणून देंवूंक शकलो तूं? ना. दुसरें, कोविडाच्या टायमार बारीक इंडस्ट्री खातीर तुवें कितें सपोर्ट केलो एज इंडस्ट्रीज मिनिस्टर? ना. तिसरें, 24 लाख स्क्वेअर मिटर इंडस्ट्रीज जमीन वेकंट आहा. तुवें अलॉट केल्या कोणाक? खंयची नवी इंडस्ट्री हाडल्या? ना. IDC जे तुज्या अंडर येता ताजे कडेन पयलीं मिनिमम 100 कोटी आसताले. आज तांची परिस्थिती कितें आहा? ताजे कडेन आहा फक्त 10 कोटी रुपया. इंडस्ट्रियल इस्टेटीन रस्ते रिपेर करपाक ते शकना. तूं कितें करता इंडस्ट्री मिनिस्टर म्हणून? सो म्हाका दिसता मुविनान खूब उत्तरां दिवचीं पडटलीं.